नाझारेथ आनी सेलेस्तिना बॉर्जेस हांकां सर्गींचे सूख मागून ही मिसाची भेट हांव समोर पितां. तुमी तुमच्योय गरजो भरून भोगतीपणी ह्या मिसा भेटेन वांटो घेयात. तेच परी आयज आपलो वाडदीस बर्थडे समरपतात रिता आनी साशा मोंतेरो, माय आनी चेडूं मादर डॉटर दोगांय कॅटेकिस्टां आमचे फिरगोचेन. देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण ह्या मिसा भेटेन तांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रतीच्या बाबडीने पवित्र तीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां उडकून घेवया. आनी दूख धरून सगळीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबणीदो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबडीदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. कोण वाळ्या बापा, तुजे सेवेक आमची जीण समर्पूंक तूं आमकां आपयताय आनी सोडवण जोडूंक तांबो नासतना तूं आमकां आदार दिताय. तुज्या दयाळ मोगान आमकां सदां काल सांबाळ. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. त्या दिसांनी आजारियस उज्या मोदे उबो रावन अशें प्रार्थना करूंक लागलो. सवेस्परा, तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाल सांडू नाका. तुवें मोलबाच्या नोकेत्रा सारकी आनी वेले वयले रेवेच्या कोण्या सारकी हिशोब नासलोली सोनसोत बासायली. त्या तुज्या इश्टा अब्रामा खातीर तुज्या चाकरा इजाकाक लागून आनी तुवें पवित्र केल्ल्या इस्रायला पासत तुजो करार कुशीन दवरूं नाका. आमकां तुजे काकलुती विरेत सोडूं नाका. सायबा, आमी आतां सगळ्या राष्ट्रा परस ल्हान जाल्या. सद्याक आमच्या पातकांक लागून सगळे प्रितुमे वयर मनीस आमची बेपरवा करतात. ह्या दिसांनी आमकां कोण एकलो फुडारी ना, प्रवादी ना, राजा ना, होम ना, योध ना, बलिदान ना,
धूम लासप ना, तुका पयलीं फळां भेटोवपाक आनी तुजी कुरपा जोडून घेवपाक जागो ना. पूण केंकऱ्यांचे आनी पाडकुल्यांचे वो धाट्ट्या मोठ्या मेंढऱ्यांचे होम जाल्ले पोरी आमची कोणती बरी काळजां आनी कालते जाल्ले आत्मे तुका मानू. हेंच जावन आयच्या दिसा तुजे मुखार आमचें बलिदान आनी सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्णी. कित्याक तुजेर विस्वास देंवतात ती कोदींच फोटवोवची नात. आतां सगळ्या काळजान आमी तुजी खुशी पाळूंक लागताव, तुजे बेम दवरताव आनी तुजे मुखामळ आशेवन सोदताव. आमकां लोजेक सांबाळूंक दिवं नाका आनी तूं दुलोब आनी बोव काकलुतसार म्हूण आमकां दाखय. तुज्या अजापांच्या कोडण्या प्रमाणे आमकां सोडवून दी आनी तुज्या नांवांक मोहिमा जोडून घे सायबा. देवाचे उतोरे देवाचे ओडकार. आमचो जबाब जातलो तुज्या बळेपणाचो उगडास दवर सवेस्परा. जबाब तुज्या बळेपणाचो उगडास दवर सवेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सवेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. जबाब तुज्या बळेपणाचो उगडास दवर सवेस्परा. तुजी काकलूत विसरूं नाका सवेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्यान कालांचो मोग मनांत दवर. तुज्या बळेपणा खातीर सवेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. जबाब तुज्या बळेपणाचो उगडास दवर सवेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा, कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गात चलोवन व्हरता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. जबाब तुज्या बळेपणाचो उगडास दवर सवेस्परा. उद्गार आतां तोरी म्हणटा सवेस्पर, सगळ्या काळजान तावन म्हजेशी पोतून येयात, कित्याक हांव सगळोच बळो आनी काकलुतसार. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सव्यास मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमात आसूया. पेद्रून जेजूस अशें येवन म्हणलें, सायबा कितले पावट म्हज्या भावान म्हजे चूक केल्यार हांवें ताका भोगसूंचो 7 पावटी लेगून. जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदतले एका राजा परी सर्गींचें राज. हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 तालेंत रीण आसतल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या धोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हातां पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तो कोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक कोत्तां. चाकराचे चुचुरे धरून धोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बक्षिलें. हो चाकोर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनां देणे आसलो आपणा बरोबरचो एक चाकोर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिळूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तो कोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक कोत्तां. तरी तो आयकोना जालो पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करूसर ताणें ताका बोणकोणीत घालो.
हें घडलोलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर बोध दुखवले आनी वचून घडलोलें तितलें आपल्या दोनयांक ताणें कळीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, कोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगलें रीण बक्षिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकरांची दिसूंक नाका आसली. आनी रागा बरीत जावन सगलें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कोसाबाच्या हातांत घालो. तुमी जण एकलो तुमच्या बाब भयणीक काळजान तावन बक्षिना जाशात जाल्यार म्हजो सुर्गींचो बाप तुमकांय बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबीनो, आमी मनशाच्या जिवितांत मनीस बोगसण दिता घेता. बोगसण दी, बोगसण घे, दी घे, दी घे, दी घे, हेंच जिविताचें चक्र आमचें. बोगसणें दिता घेता. पयलीं वाचप नियाळ्यार आजारी आसा ताका उज्यांत लासता राजा आनी तो देवा लागीं मागणें कोत्ता, पातकांचे बोगसणें मागता आनी पातकां देवा लागीं विनोती कोत्ता आनी निमाणी भास दिता. आमी तर आहलो जाल्यार म्हणटा देवा कितें भास दिता, राजा मुखारात जोड आनी पातकांचें बोगसणें माग. राजा हो उजो पालयतलो, कित्याक उज्यान घातला कोरपोंक राजानू न्हू. आम सगलीं अशें म्हणपाचें. बट दॅट इज द पॉयंट. राजान उज गायला उजो आनी राजान उज घातलेलो तो राजा जावन आसा कुणा संवसाराची. म्हज्या नियाळा प्रमाणें संवसाराक आमी आयज सगलीं संवसाराक प्लीज करूंक सोदताय. देवाक रिव्हियर करूंक कोण सोदनाय. थोडी देवाक रिव्हियर कोतलीं. द रेवरन्स फॉर गॉड हॅज इन्क्रीज्ड and pleasing or appeasement of the world has gone on increasing. चूक जाली म्हजी. reverence for God has decreased and appeasement म्हणजे प्लीज करप संवसाराक has gone on increasing. आनी ह्या पासत आमी बघता बारीक किस्कुटां लगत आमचे मदें झगडीं जाता, दुस्मानकाय जाता. मनशा संवसाराचे पाते नाका. हो संवसार कित कोतो तुका कातोतलो, बरो मोसाल बिका गान भाजून तुका सुण्या खावपा उडयतलो. ही संवसाराची चाल. संवसार अशेंच कोता. तूं संवसारा प्लीज कोत म्हूण संवसार तुका सांबाळपना. तुका सार अर्द कातोतलो. ही कट यू इंटू हाफ, एक्झॅक्ट हाफ. मोसाल बी गान मॅरिनेट करून भाजून सुण्या खावपा उडयतलो. पूण देव तुका सांबाळटलो. आमी रात दीस संवसाराचें चिंतता. संवसार आमच्या मनांत घोळटा आनी संवसारूच आमचो शेवट कसो चिंतून आमी आयज जायतें वायट भोगता. तूं म्हटलीं देवा आम रिव्हियर कोताय फादर. वी रिव्हियर गॉड. हाव कॅन यू से वी डोंट रिव्हियर. वय रिव्हियर गॉड. हे 4 वण्टी तालिगांवचे इगोचेंतूच मिसा आयलीं जालें. सोमरा आयलीं खोपोय मारले. इतल्यो खोपोय माता मांडे. आमगे हात आजून वेनिसडे पर्यंत लोक तांबडे हाय. पीठ लाटी तितून तांबडे जायनाय. खोपोय मान क्लॅप कोन आमगे हात तांबडे जाताय. पूण हे इगोची तूं भायर गेल म्हणटी फकत संवसार संवसार. देव तुगे इगोचें दवर म्हणटाय. पूण मागीर भायर कितें? तेका आनी किजिलां किस्कुटां काळजान देव ना म्हूण कॉमेस जाताय. इनडायरेक्टली हांव सांगूंक सोदता होलीनस ऑफ लायफ ना म्हूण. ह्या आजारी आसा होलीनस ऑफ लायफ आहलो तेणें चिंतिलें राजान आपणाक करपोवपाक आयला पूण तो व्हडलो देव आहा. तो सासणीक उज्यां करपोवपा दिसना. तेज पांय पळ्यार हांव निवारतलो. ह्या हितूंतलो विघणांतलो हांव सुटवतलो. न्हू हें राजा पांय पडचें. प्रितीच्या बाबणा आयज समजुया 7 पावटी बक्षिचें 70 पावटी बक्षिचें तेजेर हांव नियाळ करूं सोदना. कित्याक कितलेंय सांग तुका तरी काळजां देव आहा तुका मानतलें. काळजां देव ना तूं एक पाट लगत बोगसोवपा तुगे काळीज उक्ती कोशना. पयलीं ते देव आसूं जाय. आनी इनडायरेक्टली हांव म्हणूंक सोदता प्रमाणीकपण आसूं जाय. होलीनस ऑफ लायफ इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. हे आजार आसा होलीनस ऑफ लायफ जिविताचें प्रमाणीकपण भाग्यवंतपण आहलोलें.
आयज बरेपण जायते हा आमचें बरेपण इतलें बरें आम बऱ्यांक बरीं कोण मातशें दुखयता जालीं आम सारकी वायटाची वायट वी बिकम द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इवल मातशें चुकीन लोक दुखयल जालें जाल्यार सो बरेपणाचो कसलो फायदो होलीनेस ऑफ लायफ विल मेक अस थिंक 70 times 7 वय तो चुकला समजून घेवया ताका फॉर्मोन माश न्हू विगास घेश न्हू रिवेंज घेश न्हू तेक दुखोश न्हू होलीनेस ऑफ लायफ आयज जायतीं जाण बरीं आमी भोव थोडीं प्रमाणीकपणान भोव थोडीं प्रमाणीकपण देखून संवसारां बोगसोण्याचो उणाव बिकॉज very few are holy there is lack of forgiveness आमी सगळीं तरी भाग्यवान जावंक प्रयत्न केल्लो जाल्यार forgiveness आसताली तूं भाग्यवान जाता अदीक आनी अदीक दुस्मान चोटले चिंतनाका तुका लोक इश्ट म्हणटा म्हण कित्याक लोकांक नाका हांव भाग्यवंत न्हू तूं भाग्यवान जायनाका हांव भाग्यवंत न्हू तूं भाग्यवान जायनाका तूं कित्याक भाग्यवान जाता तुका स्वताया तुका त्रास दिया कित्याक तुगे भाग्यवानपण म्हाका करपायता लासून काडटा प्रितीच्या बाबडीन आयज उलो कोरेजमाचो काळ हें सगळें कोताय उपास तापास बापास मापास सगळें कोत्तात तें आमी भाग्यवंतपणा पासत आमचें भाग्यवंतपणा पासत जायात भाग्यवंत जायात आनी मागीर चोयात बोगसोणें विल बी योर नेचर यू बिकम होली forgiveness will be your nature and forgiveness म्हणून I forgive you म्हणून ओल्ड डेक्लरेशन करूं नाका तुका राग येशना तूं काळें तोंड कोशना तूं हांसपा सोडपाना वय दूख भोगतली त्या वेळार यू मे गेट इरिटेटेड मातशें हें जातलें पूण तो राग घेवन तूं शिजपाना तूं मांडणी काडपाना कितकोन ताणें म्हाका एक तापट मारलां म्हणजे दोनी कितकोन तेच्या पोल्याचें वाजोवपा तूं चान्स सोदपाना हें सजमूंक भोव कोज्जेचें हो कोरेजमाचो काळ हेंच आम सजमावंक पावूं आनी आमी भाग्यवान जावंक आमचें पावल फुडें सरूं भेटून एक आमी गायन गावया C15 देवा उतर आमी घेतला पान 30 आनी 4 C15 पेज 34 देवा उतर आमी घेतला उबी रावया मोच्या बाबळीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा मोगाळ देवा हे सोडवणीचे बोलये वरवीं आमच्या पातकांतली आमकां नितळ कर आनी आमची जीण तुका मानता तसली जावं दी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वरांत उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सर काणीन सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दोमावन दवरतले हांव
अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत वतले हांव. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातले हांव आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतले हांव. हे पुरी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. Povit, 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 Povarato sorbis mordo, Sorganis osa, Vola ducea voi mova, Un sorbi tu caso Sorbis paragirami, era cacazo. Un sorbi tu caso बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जो तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशे सांग दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पयचो बेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळे यत्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवास धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मतान सर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमच्या सडवंडाराच्या आदल्या मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन, तुजी खोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारात जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय
आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक की पदवी आनी महिमा तुजी ससनच्यो ससना सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची कपलूत कर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची कपलूत कर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सौम्या तुवेंचें तेरेंचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया D20 जेजू उगडास कोरीन जाल्यार पान 50 आनी 8 D20 पेज 58 जेजू उगडास कोरी जाल्यार तुजो Sodo saro bocadito Urtus Agi saro esariano buno Dados cariliru Vecciagotmo Gesù Ducea povitava sarche Tvoj zorus ragavče Borbe utotona plena doce Urovosti turmana na usoce Gesù Matka che nostro vaso Olo
प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बाप्पा, तुझ्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला ताचे पासत तुका दिन वासून विस्वासान तुजे लागीं आमी मागता आमची सगळीं पातकां बोगोस दिसाच्या गरजांनी आमकां आदार दी, मोगान आमची राखण कर आनी तुज्या दैवीक जिवान आमकां ओदीक बोर तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासूं सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. आपटोन साहेबा पडला शेवटाचे गायन गावया. आय 1 पान 116 आय 1 पेज 116. आपटोन साहेबा